fear and anxiety in the mind of the people of Goa and pen name in particular regarding the mysterious death of Mr. Kishore Prabhakar Shirodkar, aged 37 years, resident of Morji pen name, at the National Open School at Parvari, Goa, and naming the two person a suspect for the murder by the wife of Kishore Shirodkar. 19 तारीख इन्सिडंट घडलो पण कालपर्यंत कोणाचेरच कंप्लेन लॉज जाली ना. पण काल सकाळी ताची जाणटी आवय आणि बायल पर्वरी पोलीस स्टेशनार येवन कंप्लेन लॉज केल्या. स्पीकर सर, त्या कंप्लेनींत तांच्यांनी म्हटलां की बेगींतल्या बेगीन केस रजिस्टर जावची आणि ज्या पद्दतीन डेड बॉडीचेर ज्यो खुणा ज्यो मेळ्ळ्यात साहजिकच जरी कोणी सुसायड जरी म्हटले जाल्यार ती सुसायड जावं शकना. परत एकदा विनंती करता ह्या सभाघरासून आमच्या पोलीस डिपार्टमेंटाक की हे फॅमिलीक त्यांच्या भुरग्यांक न्याय मेळोवन दिवचो. ह्या विशयाचेर FIR नंबर 103 हॅज बीन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 302 मर्डर रीड विथ सेक्शन 34 ऑफ IPC एंड इन्व्हेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस. एकदा केस इन्व्हेस्टिगेट जाली जावंक लागली की लेट पुलीस डू इट्स जॉब. कसलाच नसला ताका वेशन. माझ्या पोराक तुम्ही न्याय मेळोवन हे मी तुमच्या पांया पडटा. माझा इतक्याच मागणं आसा तुमचे कडेन. मी आनी काय बोला न्हय रे बाबा. जे कितें चल्लां तें रॉंग चल्लां. तेजेर तुमी सारकी कारवाई करपाची. म्हाजो विश्वास आसा म्हाजो हजबंड केन्नाच तसो करचो ना. ताका कोणी कितें केलां ते तुमी इन्क्वायरी करपाची आनी ताका न्याय दिवपाचो.